मनीस जात जेन्ना आपल्या साधन सुविधां खातीर जंगलां रानां मेरेन पावतात तेन्ना मोनजातीक नाविलाजान मनीस वस्तींत वचचें पडटा आनी जीव वगडावचो पडटा. कोपड्डे 70 वाठारांत अशाच एका बिबट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. पळयात पुराय बातमी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण खूब दिसां सावन हो बिबटो 70च्या कोपडे वाठारांत भोंवतालो. दुकरांक घातिल्ल्या फाशात आडकून उरिल्ल्यान बिबट्याक जीव वगडावचो पडलो. निमणो श्वास घेतल्या उपरांत पुलीस आनी रान खात्याचे अधिकारी थंय पावले. पळयात. जाल्यार ऐकात रान विभागाचो असिस्टंट कन्झर्वेटिव्ह अधिकारी सुभाष चोडणकार कितें सांगता तो. आणि ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कोणाच्या नावार आसा शेख सायरा बानू शेख तालो. आणि आता इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटको आनी आमचो स्टाफ बसून तो हें हाडलेलो आसा तो बिबटो. आणि ही प्रायव्हेट एरिया आसा. पोस्टमॉर्टम चालू आसा आमचें. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतको आमी तो आमच्या हायर ऑफिसान धाडटले. कोम्बिंग आमचें चालू केल्लें आसा. आमी आनी खंय कोणें फाशे घातल्या जाल्यार चेक करता. आनी ऑफेन्स ऑलरेडी हें केला, रजिस्टर जाला आनी हेचेर कारवाई जातली वायल्ड लायफ एक्टाचेर. आनी कडकचे कडक सजा कोणी घातल्या ताका जातली. ऑफिस कोणाचेर घेतला तुमी? कोणाचें ऑफिस आतां सद्या ओनराचेरच काडटले. ओनराचेर काडटले कित्याक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी न्ही ती. ओनर ताचेर येतला आनी फुडली इन्क्वायरी आमची चालू आसा. कोम्बिंग ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा आनी रेगुलर पेट्रोलिंग आमचें आसतलें आतां. आनी आजूबाजूच्या एरिया बीन आमी कोम्बिंग करतले. केन्ना सुमार सर असो जाला असो दिसता तुमकां? इन्सिडंट केन्ना घडला असो तुमकां कितें? कितें तें? हो इन्सिडंट केन्ना घडला असो? नाही हो रातीत पडला आसतलो. येस. आनी कसलो पासो सर? ते केबल हे स्कुटरीचे. हां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.